Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. 2012 पयलींचो मतदारसंघ याद करात आणि 2012 उपरांतचो मतदारसंघ याद करात. बरेच जाण म्हाका विचारतात खंय गेले काय म्हणून अच्छे दिन. हांव तांकां सांगता बुरे दिन याद करात. ह्या मतदारसंघातले प्रत्येक इन्फ्रास्ट्रक्चर याद करात जेका आमी अमूलाग्र बदल म्हणला. प्रत्येक गावातली ग्रामपंचायत पळयात, प्रत्येक गावातली शाळा पळयात, प्रत्येक गावातले ब्युटिफिकेशन पळयात. प्रत्येक गावात हे म्हाका दिसता फक्त हांव सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन मागता आमी कितें केलां इतकेच लोकांक सांगात, आमी कितें केलां इतकेच लोकांक दाखोवन जाय. पण तुमच्या सगळ्यांचो आशिर्वाद, तुमचो सगळ्यांचो मोग हो इतको खूब मोठो आशिल्लो की म्हाका मुख्यमंत्री पदाचेर व्हरून दवरल्या. त्या बद्दल परत एकदा सगळ्यांक प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वासकयल भारतीय जनता पार्टीचो सरकार परत एक फावट जावपाक जाय. ह्या मतदारसंघातल्यान जे घडूना ते तिसरे फावट भारतीय जनता पार्टीचो आमदार म्हणून तो प्रमोद सावंत जिखून येवपाक जाय आणि त्याची जबाबदारी देवान आशीर्वाद दिला. हांगासर आशिल्ले हर एक कार्यकर्त्याचे आसात, हर एक बरे मप्पाचे आसात, सगळे जाण एका मुखार व्हरुया आणि आयच्यान सुरू जाल्ले वो वारे जे आसा ते अख्ख्या गोंयभर पळोवया अशें तुमच्या सगळ्या लागीं मागता. खंयच्याच राजकीय पार्टीक ह्या गांवा भितर येवपाक दिवं नाका हे चित्र तुम्ही उभे करात. ह्या सांखळी मतदारसंघात कारण गोंया भितर ताका सगळ्याक फिरूंक जाय. ज्या वेळाचेर गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून तो निवडणुकेक वयतलो अशा वेळाचेर गोंयभर सगळ्याक ताका फिरूंक जाय. कारण सगळ्यांक अपेक्षा आसता की मुख्यमंत्र्यान सगळ्या आमदारांच्या प्रचाराक, सगळ्या उमेदवारांच्या प्रचाराक येवपाक जाय. आपले फॉर्म भरल्या नंतर एखाद्या विरोधकाक आपले डेपॉझिट उरतले काय कितें हो ताका भंय पडूं जाय. अशा तरेचें वातावरण तुम्ही या मतदारसंघा भितर करात.